आतां आमी घेतलेले आसात ह्या मिटिंगेक टोटल केसीस 66 आनी तातूंत भितर आउट ऑफ 36 आमी कन्सिडर केलात, 10 आमी डिफर केलात आनी 20 रिजेक्ट केलात, जेणे करून ती फॉरेस्ट एरिया भितर येयी. त्यो 20 आमी रिजेक्ट केलात. आनी सगळ्यो केसी ज्यो आसात त्यो बिलो 500, 95% जे आसा केसी ते बिलो 500 घेतल्यो आसात. आनी हेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना आनी ताज्यो 2 मिटींग पयलीं जाल्ल्यो, म्हणजे कोर्टाचे हे येवचे पयलीं आनी 2 मिटींग पयलीं जाल्ल्यो, तेन्ना सुद्दां 2 मिटिंगेनी मेळून कमीत कमी अरावंड 230 अश्यो केसी आमी घेतल्यो. त्यो सुद्दां 99% अश्योच घेतल्यो की बिलो 500. मागीर आमचे 16A जो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसता, खास करून 6 प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटाचे त्या मिटींग ते आमचे फुडें आयिल्ले. 6तले डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन जो आसलो IIT, तो म्हणतो आमी क्लियर केला. 4 आमी अप्रूव केल्ले आसात आनी 2 आमी एनओसी खातीर हे पयलीं एनओसी घेवची आनी मागीर ते घेवं. एरिया काही अंडर फॉरेस्टाक येयल्ले कारणान आमी फॉरेस्टाची एनओसी पयलीं घेवची अशें म्हणून तांकां कळयतलें, कित्याक फॉरेस्ट एनओसी ना तांकां, बफर झोन क्लियर केल्ली ना.